विलास मेहताराच्या मर्डरा मागीर पयर कॅन्डल लायट मार्च जालो आणि लॉट ऑफ पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दॅट वाय आय वॉज नॉट देअर फॉर दॅट मार्च काय म्हणून. परवरी मतदारसंघात खंयची गजाल जाली जाल्यार आज सध्या एकूच आसा जे आमी काम करता इज टू एक्सपोज द गव्हर्नमेंट. अँड एज वी एक्सपोज द गव्हर्नमेंट लॉट ऑफ पीपल हॅव अ प्रॉब्लेम विथ रोहन खावंटे. परवरी असो एक भाग असा की बीजेपीची संघटना आणि काँग्रेसची संघटना परवरी ब्लॉक वर्क टुगेदर अगेन्स्ट वन पर्सन अँड फॉर विच दिस पॉलिटिकल मोटिवेशन वॉट दे ट्राय टू डू हॅज बीन सीन फ्रॉम टाइम टू टाइम. Crime, law and order has gone for a toss, and this is my very serious charge which I have made on the government. Whether it was money laundering, underworld, drugs, सगळे कितें चल्लां तें हांवें लास्ट टायम सांगिल्लें. आनी हें करता आसतना when we start talking सरकाराक दुखता, and every situationांतल्यान how can the adverse situation be to advantage of the government is what the government plays. उदाहरण आज विलास मेहताराची केस. विलास मेहताराची केस is a very serious offense. where action needs to be taken very stringently कित्याक असले केन्नाच गोंयांत जावना. गोंय यूपी आनी बिहार न्हय. पूण आमदार ओगी रावला बिकॉज इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन अँड इन्व्हेस्टिगेशनान मदीं तोंड घाल्यार आमदार मदीं तोंड घालता म्हणून तोंडे पडटा. कॅन्डल लायट मार्च इज बींग ऑर्गनायज्ड एज लॉट ऑफ कार्यकर्ताज टोल्ड मी इज बिटवीन द टू पार्टीज कमिंग टुगेदर अँड ऑर्गनायझिंग अ पॉलिटिकल मार्च. अरे आज जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा पुलीस काम करता. हांवें फाटीं म्हणिल्लें की पुलीस समज काम करता सीएमा पेक्षा म्हाका एसपीचेर चड भरोसो आसा म्हणून. पूण टुडे आय हॅव टू चेंज माय व्ह्यूज विथ द वे द एसपी नॉर्थ हॅज बीन ऑपरेटिंग. हे आयपीएस ऑफिसर गोंया येता कदेल तापयतात अँड दे ट्राय टू मेक थिंग्स विच कॅन प्लीज देअर मास्टर्स दॅट इज दीस गव्हर्नमेंट अँड द चीफ मिनिस्टर. परवरी जे इश्यू जाला इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. इन्व्हेस्टिगेशन जावन जे एक्युज आसा तांकां धरून जाय तो तांकां कायद्या प्रमाणे कठोर हे दिवपूच जाय शिक्षा. बट एट द सेम टायम यू कॅनॉट विक्टिमाइज समबडी जस्ट बिकॉज समबडी इज हॅव्हिंग अ पॉलिटिकल एफिलिएशन. अँड दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट इट इज हॅपनिंग विथ दीस एसपी नॉर्थ हू इज ट्रायंग टू प्लीज हिज मास्टर्स बाय डुईंग ऑल दीस थिंग्स. म्हजे वेळार म्हाका रातचो अरेस्ट केलो कित्याक केलो म्हाका अजून खबर ना. फाटीं एक केस जाली दीस अ थर्ड इश्यू. आनी असले करून ते खरे एक्युज गो स्कॉट फ्री. In this bargain, what is happening in Porvorim as we have a joint venture of this BJP and Congress blocks, the only target is Rohan Khaunte for them. हांव असल्या धमक्यांक खंयच भिना. I am very clear that we need to act in the interest of our people. We are elected by them. But तुम्ही पॉलिटिकल करतले आणि हांव तातूंत सामील जातलो अशें जावंक शकना. कॅन्डल मार्च करपाक जाय. अरे आज जे आयपीएस ऑफिसरान तयार केला हे गोंया आयले आज फाल्यां चालले. The most important thing what they are today doing is creating a trend. आज ते false implications घालून मनशाक उबारता अरेस्ट करता भितर उडयतात. तो मनशाचेर छापो पडलोच. ते रिप्लाय करपाक the whole situation changes and but the PI and the DYSP down the line start getting new ideas की खंयच्याय वेळार कितें आपूण करूंक शकता म्हणून आनी ते आज सुरू जाल्ले आसा. जेन्ना बापूय सोरो पिता आणि बापूय दुकानार वता सोरो हाडपाक तो पयल्या फाटी आपूण वचून बाटली हाडटा. दुसऱ्या फाटी आपूण चल्याक घेवन वता आनी बाटली हाडटा. तिसऱ्या फाटी तो चल्याक धाडटा आपल्या खातीर बाटली हाड म्हणून. चवथ्या फाटी चलो वता तेन्ना बापाय खातीर म्हणून वता पूण बाटली खरीच बापाय कडेन पावता काय आपूण पिता कोणाक खबर नासता. सेम आज जाला. जे ट्रेंड आज हे आयपीएस ऑफिसरांनी स्टार्ट केल्ले आसा. My charge is clearly on these IPS officers who have been misusing their positions for just to please the chief minister and his cronies. हांगा समज आयपीएस ऑफिसरा सारखे काम करपाक जाय ही अपेक्षा धरून आमी दवरतात पूण ना जे जायना. आनी ताज्या खातीर हे पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टंट जे आसा ताका आमी बळी पडपाची गरज ना. म्हाका तरी दिसता विलास मेहतार इज अ आयडियल केस which should be taken by CBI. The case should be given to CBI so that whatever comes out of it will be very clear who are involved, how they have been transpiring this thing and कितें जालें कितें असले यूपी आनी बिहार जावंक शकना. आनी आज म्हाका भंय आसा जो फाल्यांच्या पिढीक आसतलो ते आज तुमी बरोवन दवरा. जो ट्रेंड ह्या आयपीएस ऑफिसरांनी स्टार्ट केल्लो आसा ते आज आसतले फाल्यां नासतले.
पूण हे DYSP आणि PIs जे आज शिकतात तांचे कडेन शिकवण मेळटा, दीस ट्रेंड मे कंटिन्यू, कित्याक गोवा पुलिसाची सद्याची दशा कितें आसा हांव ताचेर कांयच उलोवंक सोदना. पूण द ट्रेंड which they have started of picking up people, arresting them, whether it is a protest march, whether it is a case which is coming up where a victim is only for political reasons, this trend will be very dangerous for the state of Goa. Our future here will be at stake and we'll need to ensure the safety of our Goans. कित्याक फाल्यां पुलीस येतलो घरान, सरळ काडटलो, तुज्या चल्याक काडटलो, भितर उडयतलो, केस आसतली काय ना ती कोणाक खबर ना, सेक्शनां ठोकतलो आनी मागीर फुडें यू विल गो अहेड टू थिंक अबाउट what needs to happen. I think enough is enough. The people who have been talking, I don't want to reply to them, but I want to definitely tell the people of my constituency that Ogi Rao does not mean that we are keeping quiet for anything. Investigation asa, म्हाका मात्तूय विश्वास ना ह्या police investigation. I demand a CBI inquiry on this, so let the transparency come. And not only this, जे मर्डर लास्ट फ्यू मंथ्स आणि परवरी जाल्या, एक बायल मनशाची पैठणा सायटीन हे जाली, मर्डर जाली, अँड आय बिलीव्ह वन ऑफ देम वॉज देअर येस्टरडे इन द मार्च. ताजी जेन्ना जाली तो मनीस नाच जाल्लो, तो मनीस तेन्ना पुलीस स्टेशनार पावतालो केस बंद करपाक, आणि त्या बायल जी मनीस मेली तेन्ना पैठणा, तेन्ना एकट्याने कॅन्डल लायट केलें ना आणि बीजेपीचे आणि काँग्रेसचे कोणूच लोक दिश्टी पडले ना. I am not raking up any issues, but that time police has failed to investigate that issue. ती कोणाची तरी चली आशिल्ली, कोणाची बायल आशिल्ली, आणि सेम आज झाला. आज विलास मेहतर कोणाचो तरी घो आशिल्लो, कोणाचो तरी बापूय आशिल्लो. As we do not allow these people to go scot free, ओगी रावता आसतना very clearly तेन्ना you have lost faith in police. We have lost faith in government. I can only look upon CBI to come in and take control of this case and find out who are the real accused and take stringent action against them. कित्याक इल्ले लपालपी केल्ली आसा ह्या सरकारान आनी ते लिपोवपाक ते करता, बट आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट बिकॉज इन्व्हेस्टिगेशन इज ऑन. It is the duty of the police to do a proper investigation and not make people political praise or victims of political affiliations. So जे कितें आसा आनी इल्लेसांनी कळटलेंच. I don't want to comment further. Investigations are on. But at the same time, when you don't have faith in such IPS people of police, it is better if the government is transparent and wants to take Vilas Mehtar case and give justice to the family, that has to be handed over to CBI. Candle march समज घेवपूच जाय जाल्यार मेक अ कॅन्डल मार्च आस्किंग फॉर CBI inquiry. थंय येवन तुम्ही उबे रावतले, करतले एज activists and NGOs who are coming there. Genuinely, I am with them on this issue. But not with the people who come there to create a political situation to their benefit, whether it is for ZP elections or whatever. लोक परवरीचे पिशेना आणि गोयचे पिशेना, आणि असले आता समज सरकाराक दिसता that they can make me quiet on the issues they have. I'm sorry, whatever issues are there, they will be continuously be exposed for what they have done wrong. तांणी जे रॉंग केलं ते एक्सपोज जातलेच, आणि ताजे खातीर तुम्ही खंयची पलटणी धाडले हांगाच्यो म्हाका कांयच फरक पडना. पूण एट द सेम टायम as the demand of CBI inquiry खातीर तुम्ही कॅन्डल घेऊन राविल्ल्या मार्चाक आवाज आशिल्लो.